दोन दिसा फाटीं आयिल्ल्या वादळान उत्तर गोंयान व्हडा प्रमाणात नुकसान जाला. वीज खात्याचें लुकसाण जाला. वीज मंत्री निलेश काब्राल म्हणटा उत्तर गोंयान जाल्ल्या वादळान वीज खात्याचें सुमार 2 कोटी रुपयांचें नुकसाण जाला. तशेंच लोकांक वीज मेळची म्हूण वीज खात्याच्या कामगारांनी 2 ऑक्टोबराक सुटी आसूनय काम केलां म्हूण ताच्या मंत्री काब्रालान आभार मानल्यात अशें पणजेन पर्यटन भवनान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन निलेश काब्रालान पत्रकारांक म्हायती दिली. We had cyclonic winds on the 1st of October and खंय तरी ते जावन it has created a lot of havoc and not only to our department because of exerting, pressurizing our normal way of routine work to putting in more efforts to see that it regularizes. So first of all, almost 2 crores as of now. We have not got 100% value of the entire thing. but 2 कोटीचे लॉस जाले अशें आमकां वेगळे वेगळे आमकां जे फील्ड रिपोर्ट और एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर असिस्टंट इंजिनियर दिल्ले आसा. टेंटेटिव्ह लॉस इज एस्टिमेटेड टू अप्रॉक्सिमेटली अराउंड 2 crores. फुडें ओवर अ पिरियड ऑफ टायम वी विल नो वॉट इट इज. लॉस इज वन पार्ट ऑफ इट, बट लॉस क्रिएटेड एंड द प्रॉब्लम लोकां खातीर जाले दॅट वॉज ताका आनी हांव पयशांनी करूंक शकना. पूण कितें तें आमच्या हातीन नाशिल्लें. सायक्लोनीक विंड येयलें तुमी पळयल्लें आसा आनी नॉट ओन्ली इलेक्ट्रिकल केबल्स, ट्रान्सफॉर्मर फेलियर्स, कंडक्टर्स, मागीर तुजे स्ट्रीट लायट्स, इलेक्ट्रिकल पोल्स, कितले शंबरांनी लॉट ऑफ पोल्स वे डॅमेज, लॉट ऑफ पोल्स. मागीर आमचे दीस इट वॉज लायक अ ब्रॅकेट, इट वॉज नॉट एंटायर गोवा, इट वॉज लायक वन स्ट्रेच ऑफ गोवा, वन अशें करून झूप करून गेलें आनी क्रिएटींग द हॅवॉक. So areas like Bicholi, Anjuna, Mapsa, Karaswada, TV, Kolwale, Sioli, Sal, Raya, Rashol, Kurtori, Bali, Kunkoli, Sawadde, Sange, Kepe, Kuchure. It was like a stream. It was not like spread like this. It was just, that what created havoc was a line. And so whatever तेजे मदीं कितें येयलें ते सगळे अप्रूव्ड घेवन गेले. म्हाका म्हजो एक शाळांतलो कुळागरांतलो म्हणजे जेका कुळागर इतले वर्सां खंय तेजी जाणटेली बी ते आसा आजी, आनी ती सांगताली खंय इतले वर्सां आमचे इतले कशें लुकसाण जावं ना म्हूण. So they have not seen so much damage. So you can imagine what damage it is done to us. But damage done to us is not only creating of disruption of property. तेजेर झाड पडून आनी बाकीचे गोश्टी पडून disruption of power supply was very this. पयशांनी 2 crores this was very less. वादळान जाल्ल्या लुकसानाची दुरुस्ती करपाचें काम नेटान चालू आसा. कामगारय लोकांक वीज मेळची म्हूण नेटान काम करतात. वादळ जावच्या पयलीं वीज लोकांक मेळटाली तशीच वीज 2 दिसांनी दिवपाचें आश्वासन मंत्री निलेश काब्रालान दिलां. I can assure people of Goa and especially Goinkar Baba Bainak, I can assure that we will start a restoration of power immediately in wherever areas are there. Temporarily, what we have done where transformers are failed, because we don't have in stock also. We have loaded some of our transformers, other transformers, and some of distribution is done. But we are working full time to bring back the regular supply by putting the required transformers which have been failed, or the poles which have been broken down, and everything in place. In the next 2 days, I think we will be able to do 100% what it was before in an improved manner.